meeting discussion that cannot be told out or said बायलांक कितें उलोवपा आतां बट तुका हांव इतलें सांगता आमी PSCचे चेअरमॅन जाले ऑलमोस्ट आतां 2 वर्सांतलीं जाल्लें आनीक म्हाका दिसता 2 वर्सांक आमी दिस इज द 9th मीटिंग आनी आय हॅव डिस्कस विथ सेक्रेटरी आमगे लेजिस्लेटिव्ह तेजे कडेन उलयला हांव मॅडमी कडेन आनी सांगलां जेन्ना आमकां कांय उलोवपा मेळना बाकीच्यांनी समज प्रेसार येता दॅट बाबा आमदार भायर वयताय फॉरेन ट्रिप्स वयताय मिटींग येयला विच इज टोटली रॉंग कळना आमी आ कमिटी नाव माय कमिटी विच इज अंडर मी PAC कमिटी बाब क्रूज आहा वेन्झी सॉरी विरेश आहा आमगेलो उल्हास बाबा आहा आनी गांवकार आहा आमगेलो आमदार सो वी हॅव टेकन 9 मिटिंग्स आणि 9 मिटींग येयले फॉर द पास्ट 1.5 year you can say and we are on the verge of finalizing some reports but इतलें दुख दिस कितें विदाउट वेरिफिकेशन रिपोर्ट येता म्हूण प्रेस which is actually totally wrong we have done we are doing our best details I cannot disclose but reports whatever has to be done and it is not pending बाबा आम कितें रोबोट न्हू reports are pending from 2014-15 कितले वर्स जाले रे आतां कितें वर्स जाली and you all expect us within a year to finish everything of 11 years all these years सगळे हें जावन आसलो मरे व्हड व्हड चेअरमॅन जावन गेले कमिटीचे कोण करूं ना वी आर स्ट्रगलिंग वी आर पुटिंग आर हार्ड एफर्ट्स इन गेटिंग हिज थिंग्स डन बट प्रेस ऑल्सो वेन यू आर गिविंग यू आर जस्ट व्हेरीफाय बाबा हाऊ मेनी मीटिंग्स यू हॅव टेकन अँड वी आर वर्किंग ऑन इट कळना तुका एलओपीनूय म्हटलं न्हू आता की 2014 पेंडिंग आहा म्हणून हय ना तें तुमकां कितें जालां डिटेल आहा तें तुमकां मागीर कळटलें वेन वी सबमीट द रिपोर्ट्स कितें जालां तें थिंगा उलयता तें भायल्यान उलोवपा येना वी ऑल्सो नो बट आम कित्याक दुखता बाबा आमी इतली कोण यू ऑल विदाउट व्हेरीफायींग 2-3 पेपराचेर येयला ऑन प्रिंट मिडिया सेइंग दॅट these MLAs are going abroad and not serious which is wrong that is what I want to clarify कितें जाता आमगेले आमकां जाणें आमकां काम कोताय म्हणून सो आमकां बाकीच्या कोणें एकले कोण इंडिविज्युअलान सर्टिफिकेट दिवपा गरज ना आमी जाणें आमकां काम कोताय एंड वी आर सिरियस विथ वॉट एवर जॉब आमकां असायन केलो आहा तो Who should be held responsible for such delay from 2014 till now? No, that I cannot hold anyone accountable. Whatever job is given to us, we are doing our best, and we will submit our report. With best possible way, what we are doing, we will give it to you. So what type of report? Report, whatever findings were there, so we will clarify. Okay. So one more thing, is there law and order? How you see the law and order? See, law and order is very bad. सारकें तुमकां सांगपा म्हळ्यार काल आमगेलो भुरग्याक गोंयकार भुरग्याक माला which is very sad and I met the tourism director also now. He was here and he just joined I think so 3-4 days back. He's a good capable officer what I understand. But the deputy collector been आशिल्लो so हांव वळखता तेका I feel he is capable. आनी कितें जाता आमी ब्लेम भायल्यां बिल्ल्यां सगळ्यांक कोताय but what our department what our government is doing that we have to see. There are a lot of laws which have to be implemented. कायदे सगळे आहाय but implementation जायना. अरे जायत कडेन आतां नॉर्थां सावथाक वयता शाक दोयऱ्या बिचीर वयताय लोकां आमगे लोकल्सांक चलोवंक मेळना आनी चल जाल्यार भायर मागीर वेटर्स जाय ते आमगे लोकल्सांक कोता दॅट वॉज द सेम इन्सिडंट वॉट आय नो येस्टरडे वॉट हॅपन आनी आमगे भुरग्याक गोंयकाराक जीव गेलो फॉर नो रिजन तेच बाबड्या कांय मिस्टेक ना इट इज व्हेरी सॅड म्हगेले सिंपथीज विथ द फॅमिली ते भुरग्याच्या पयर आनी इशू जालो पॅराग्लायडिंगाचो 3 दोग जाण मेले वेर वी आर हेडिंग सी दॅट फर्स्ट इट वॉज ब्रँड गोवा वीच वॉज सेलिंग नाव हिंग एक बारीक तरी हेड पळो न्हू जाल्यार आमगे श्रीलंका तिने आखो व्हड ट्रक भर हेड्या पळो म्हूण दाखयताय टू डिफेम गोवा सी वेर वी स्टँड दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट गोंय आमी गोंयचें नांव ट्युरिजमार केच मुखार वतलें आफ्टर मायनींग ट्युरिजम इज द ओनली थिंग वॉट वी हॅव आनी हे ट्युरिजमाचे आमगे बारीक सामान्य लोक जे येता मायट बी टॅक्सी ड्रायव्हर तुगेले शॉप ओनर्स सगळे हितून चलताय आतां गोंया जो ट्युरिजम डिक्लायन जालें we say that it is not on paper there is nothing called footfall down almost but to get this brand Goa again up हे सगळे हे आहा तें बंद जावपाचें म्हाका दिसता सरकार आय एम नॉट ब्लेमिंग एनी गव्हर्मेंट बट डेफिनेटली ऑनरेबल ट्युरिजम मिनिस्टर हू इज आतां संवसार भलो मनीस आहा वेन ही बिकेम द ट्युरिजम मिनिस्टर आय फेल्ट दॅट गोंया सारकें भरपूर ऊंच पावता म्हणून बाब रोहन म्हाका आख्या संवसार भलो मनीस त्या सगळ्या संवसारांत कितें जालो आहा तें थोडे कडेन बिचीचेर टॉयलेट नाय चेंजिंग रूम नाय मगे 1-2-3 बारीक बीच आहे खोला थिंगा आमकां प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर ना क्लिनिंग ऑफ बीचीस ना लायफ गार्ड्स नाय हे वस्तू सगळ्यो जावपा जायो नाल्यार आमी गोंय हुंय वयतले सी
We are dependent, all are dependent. Basically, me personally, I am also dependent on tourism. मुगली हॉटेल आहे. I know दुसऱ्यांक उलोवपा नाका. I can tell you of my म्हगेलें हांव इंडिविज्युअल हांव सांगपाक I am also dependent on tourism. समज गोंया तरी ना, श्रीलंकाचो हे बाकीचे अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. आतांच आमगेले एक मिटींग एका भायल्यान उलयता आसतना सांगला what we are promoting Goa is what? पण एक बरें क्वेश्चन सी लायक Macau, they are promoting for casinos. Thailand, they are promoting for something else. Las Vegas, again they are promoting for something else. Like for Goa, what we are promoting Goa is, that has to be taken into account first. Either we promote Goa as a beach destination, interland tourism, for what? आमकडे ते तुकल्या काही ना. गोंया गोंय म्हळ्यार जायना. We have to have something in order. So Goa, we promote Goa as what? Brand Goa is what? That is very important. म्हाका दिसता हें जावपाचें गरज आसा कित्याक आमी संवसार थोडो भोंवले. आमकां दिसती पडटा आनी when we go out abroad, we feel, अरे why people are coming to Goa, tourists are coming to Goa, they want to come to Goa. What is the thing benefit we are giving them for what they are spending? Okay, Elton, you have mentioned about Sri Lanka is defaming Goa. No, what I heard about it, that there are things, आता आमकां पयले, अरे there are casinos here, there are casinos there also. So we have to see, there are things what they want to, I know, Russian starters which are coming, lot of our guests are going to Sri Lanka now. Why I took Sri Lanka's name is that I know Russians who was coming to Goa, they are going there now. I don't know what they are giving them. But हे वस्तू जाताय. So ताका लागून आमकां तें दवरपाक आमचे मदें we are going on foreign trip, foreign road shows कोताय. Do तेजे impact जावन आमकां ते guest येयले तिंगा country तो आमकां येयले for the name sake we are just going and having these trips for leisure. हूं येताय तें तरी टॅप कराय मरे तुमी. हे सांगपाक म्हाका सदां रोहना म्हाका गरज ना. Rohan is well roamed, he knows everything about it. So only thing त्यान मातशें extra effort घालपा जाय तो घाता दिसत म्हाका पण घालचो म्हूण मागता. समज जर जो जालना ताका टायम मेळना त्यान घालचो आनी गोंया हे आमी प्रमोट करूया. But how I have said over what we are promoting Goa, that is very very important. We cannot promote Goa for gambling. We cannot promote Goa anything because there are casinos. We cannot. Goya एक natural beauty हा. गोंय येताय आमगे ग्रीनरी. हे आमी प्रमोट करपा जाय. म्हाका दिसता सरकार खंय तरी हाट पडा. I don't want to blame, but कोचचो हेचे मुखार कोचचें हाट पडलो पडा. So जाचें आनी गोंय आमगे पयलीं मुखार वयचें आनी सगळे हॅपी आसपा जाय. गोंयकार सॅटिस्फायड आसपाय. That is our motto. Agenda few days back we have seen gang rape has been registered in Goa. How you see this? Very bad, shocking game. And she was not mentally sound also, that is what I heard. And as कोण भुरग्याचे जेन्ना परिस्थितीचेर तूं तेजो एडवांटेज घेता, इट इज बॅड. आनी कडी सारकी तेजी कारवाई जावपाकूच जाय. दे शूड गेट द स्ट्रिक्ट सारके वॉट एवर अकॉर्डिंग टू द लॉ कायद्या प्रमाणे तेजेर तांकां दे हॅव टू फेस द लॉ. आनी डेफिनेटली आय थिंक सो डिपार्टमेंट विल डेफिनेटली सी दॅट दे आर नॉट स्कॉट फ्री. People are taking women's state for granted. Don't you think so? That I can granted उपाय ना नरेश जायत कडेन कितें जाता सगळ्यांकूय everyone cannot blame police. I'm not in their favor, but कितें जाता जाल ते वचतात जाल न्हू. काल आतां बरें कालचें we have to blame the department. कित्याक तेम तरी समज तरी त्या थिंगा ते बीच बॅड जो कितें तरी तेंक दर्या घालपाक तेन्ना हो भुरगो तेंक कडेन विचारपाक पावनासलो. टुरिजमान विचारपाक पावनासलो. So this type of things we can definitely blame the officials, definitely blame the government. सगळे कडेन जाले आनी आमी सरकाराक बेश्टें ब्लेम करतलो हांव तें म्हणा. बट खरें ब्लेम करपाक थिंग ब्लेम करपाकूच जाय. जायना थिंग ब्लेम करपा नाका. बट वॉट हॅज हॅपन्ड इज व्हेरी बॅड. हें जावपाक ना. गोंया आमगे माणकुलें गोंय आमी गोंयकार म्हूण ओरात खंय वयता थिंग सांगता आमकां वी आर प्रावड गोवन्स म्हूण. सो जेन्ना अशें करून जाता आमकां दुख जाता आनी जेन्ना चड जाता तेन्ना आमदार म्हूण वी आर रिप्रेझेंटींग गोवा ऑल्सो. सो इट इज व्हेरी सॅड. आनीक हेच मुखार जावचें न्हू. देव बरें करूं.